देवाची वेदी सोरी A8 पान 4 A8 पेज 4. Devaci vedi soria veda, ushakaj sotot smaka vitoria. Devaci misvak suruna veda, Devaci misvak suruna veda. Tu sos smart mochika, tu misvak shimur kolor. Oči dobrači, to ima kamakaku. Devaci vidi soria veda, ušakaj sotot smaka vidolja. Devaci misvak suruna veda, Devaci misvak suruna veda. Kagi tu sotosa, tu jagoran mapawur, Devi soshi amsota, tu jemugara veta, Devaci vidi soria veta, ushakaj sotos makadi tolja. Devaci misvak suruna veda, Devaci misvak suruna veda. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो असलो जो असा आणि सदांकाळ आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. भयणी भावांनो, तुमकां सगल्यांक माये मोगस येवकार. आनीक एक देवान आमकां दीस फाव केला. हे दिसा खातीर देवाक दिनभासना आमचो भाव सांतान विएगस आपलो 80th वाडदीस संभ्रमता. तशीच आमची भयण एल्सा मार्टिन्स आपलोय 80th बर्थडे संभ्रमता. तांच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासतना देवान तांकां दिल्ले पिराये खातीर ताका अर्घ दितना मारिया डॉली वाज, स्ट्रोशो अल्मेदा, जूड नोनीस, अलांजा फिगेरेजो ह्यूय आपलो वाडदीस संभ्रमतात. ती आनी हेर आपलो वाडदीस संभ्रमतल्यांक देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया आनी सर्गीच्या बापान तांकां कुडी आत्म्याची भलायकी फाव करूंक मागुया. तशेंच मागुया आमचे पिळेवंत भाव भयणां पासत हॉस्पिटलांत आसलेल्या पासत देवाची पेखवणी तांकां फाव जावं. आज पवित्र सभा करता परब भाग्योंत सिमांव आनी भाग्योंत जूद, सेंट जूड एंड सेंट सायमन. देवान तांकां दोगांयकूय आपले पुता जेजूचे बरी खबरीचे गोवाय जावंक आपयले आनी आपले मिसांव तांणी मोरोपऱ्यान शार्ती पावयले. आमकांय देवान दिल्ले मिसांव ह्या संवसारांत शार्ती पावोवंक आमकां कृपा मागुया. हांव पातकी सर्वोदयदार देवा आनी तुमकां बोवाळ दिलो उचारून सांगता, मनात चिंतून पडा विचारून, वाडगतारूंक बरें सोडून, हांवें जाय ती पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो गोड अपराध. ताका सद्भाग्य सदांचो पारंपारीक सगळे दिवचां आनी भोगतां आनी तुमकां बोवाळ दिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां
सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. मोहिमान देवाक स्वर्गी आणि शांती संसारी सर्वेश्वरा देवा श्रीजीच्या सर्ववेदात देव बाप्पा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या वैभवा बसत आम्ही तुका वाटता. सुमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाची शिळे तू संसाराचे पाप कट्टाय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे. पिता पवित्रात्म्या सांगती देवा बापाचे मोहिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोस पवित्र एकलोस ईश्वर एकलोस परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. आमची एकल्याची मागणी बापाक उबारतना संतान नराद्विये गसनियल मार्टिन्स तांचे देणे गती बापाक अर्घन दिवया. देवा आमचे बापा धर्म दुतां वरवीं तुका ओळखूंक तुवें आमकां फाव केलें. भाग्योन सिमांव आनी जूद हांची परब समरमतना तांच्या मागण्यांच्या धर्मान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बाबार्थान मानून घेवं तुका ओळखूंक पावूं आनी अशा आख्खे पृथ्वेचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं. आमी मागता आमच्या सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणेच्या ससनान. आमेन. भाग्योन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, तुमी आतां परदेशी आनी परकी न्हय. भक्तांच्या सांगाताक तुमी नागरीक आनी देवाच्या कुटुंबांतली. तुमी दोन दुतांच्या आनी प्रवाद्याच्या बुन्यादीर बांदलोलें घर आनी तोच क्रिस्त जेजू त्या घराचो कोनशा सोतीचो फातर. तोच तें घर सांबाळटा आनी सर्वेस्पराचें मंदीर कशें वाडयता. ताचे सवे आत्म्या उद्देशी तुमी देवाचें घर कशें बांदून येता. देवाचें उतरें. देवाचे ओळखार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी गावया. आमचे लागीं देव उलयला. B1 पान 21 B1 पेज 21. आमचे लागीं देव उलयला. आमचो जबाब आयकूंक रावला. सोदमोजानो तुमी उठा. सर्वेस्पराक म्हणल्यार सांगा. देवा आमच्या तूं कितलो बरो. तुजे उदक कुर्बेचोरो. तुजे कुशीक कालीस मोडटा. तुज्या कायद्याक ध्यान मोन लायता.
generoso, duce udor, ducea divo, ducea slavă, Paula Marca, alcanzarlea duca sota, am cela ghide unoila, am sosa babai cu crauna, sotpul salon, drumiuta, solmes pora korlem saga. सोगली उभी राहून उद्गाराचे गायन आम्ही गाऊया. बी 5:27 B10 पेज 27 दुसरो श्लोक आम्ही गावचो. Soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy unis nuzulia vorbi, ja zogam živo asa, eva dorak leuto, tak sočiu posta, soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy. सर्वेस्पो तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका असो. जेजू मागणें करूंक एका दोंगरार गेलो आनी देवाक मागणें करून ताणें आख्खी रात सारली. उजवाडटूच ताणें शिसांक आपयले आनी तांतले 12 जाणांक वेंचून काडले आनी तांकां धर्मदूत अशें नांवूय दिलें. ते शिमाव ताका ताणें पेद्रू म्हूण नांव दवरलें आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब आनी जुआंव, फिलीप, बार्तोलोमेव, माथ्यू, तोमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब, उर्बेवंत म्हणलोलो सिमाव, जाकोबाचो पूत जुदास आनी गातकी उतरतलो तो जुदास इस्कारियोत. तांचे बरोबर सोकला येवन जेजू एका मोळार रावलो. थंय ताचे शिसांचो व्हड जोमो एकठांय जाल्लो आनी जुदेया, जेरुजालेम आनी दोर्या देगीच्या तीर आनी सिदोन जावन ताचें उतर आयकूंक वा आपल्या पिडे रोगांतली बरी जावंक आयलोलो पुस्कोळ लोक जमलो आनी मेळे आत्मे त्रास दिताले तसलीं मनशां बरी जावंक लागलीं. ताचे कडसून एक गूण भायर सरून तांकां बरी करतालो देखून सगलो लोक ताका हात लावंक सोदतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, काल रोमा शारांत बिश्प साहेबा बरोबर, पाप साहेबा बरोबर हेरा लोकां सांगतात हो परिशद जो सप्टेंबराच्या म्हयन्यांत सुरू जाल्लो तो काल सोंपलो आनी सोंपतना एक डॉक्युमेंट उजवाडाक काडला. तातूंत पवित्र सभा मिशनर आनी पवित्र सभेचें कामूच मिसांव म्हणजे जेजूची बरी खबर आमी दुसऱ्यांक दिवपाचें काम आमचें मुखेल काम. द चर्च इज मिशनरी एंड द चर्च इज ऑन ए मिशन. बापाचो मोग
बापाची दया, बापाची काकूट आमी पोरगूट करूं. आनी एका एका क्षेत्रांत आमकां सगल्यांक हें काम फुडें व्हरूंक बाप साहेबाचो उलो. मागीर ती पाद्री जावपाची आकांनी जावं, मागीर ते पाद्री जातोच तांची फुडली आकांनी जावं, मागीर ते लग्न जाता तांची तयारी जावं, जावं ते मागीर फामिलीचे नदरेंत. वी आर ऑल members of the church are on a mission. जेजूचे बरी खबरीचे आमी गोंय. आनी काम सांगाताक एकचारान सहभागिलीपणान फुडें व्हरता. आनी काय बरें आज आमी परब करता भाग्योंत सिमांव आनी जूड. भाग्योंत सिमांव पेद्रू न्हय, हो सिमांव झॅलत म्हूण उर्बेबून सिमांव. ते काळार जुदेवा मदें एक जोमो आहलो, ताका झॅलट म्हणटाले, ताका उर्बेबून म्हणटाले. ते रोमन सरकाराचेर एके भाशेन आड आसलो. ताका केन्ना काय रोमन सरकाराक धांवडायलेले जाय आसले. उर्बेन भरलेले ते जुदेव आसले. तांतलो एकलो सिमांव झॅलत, ताका दुसरें नांव उर्बेबून. आनी जुदास, दोग जुदास आसले. एक जुदास तादेव, ताचे जुदास तादेव, आनी एक जुदास इस्कारियोत, जाणें जेजूचो घात घेतलो. तो जेजूक एके भाशेन उमो घेवन विकून दिलो. सिमांव आनी जूद हांची चड खबर आमकां मेळना पवित्र पुस्तकांत वो शुभ वर्तमानांत. लिटल नोन एपोसल्स, पूण दोगोय जेजू खातीर आनी भावार्थ पोडगुट्टना आपलो जीव दितात. भाग्योंत पावलू एफेसकारांक बरयल्ले चिटीन, ताजो कुडको तुमी आतां आयकला, तो आमकां सांगता, तुमी आतां पोरदेशी आनी पोरकी न्हय. यू आर नॉट फॉरेनर्स. तुमी भक्तांचे सांगताक नागरीक आनी देवाच्या फामिलींतलीं. आनी म्हणटा तो, तुमी धर्मदुतांचे आनी प्रवाद्यांचे बुन्यादीर बांदलेलें घर. So church and all members of the church, we are built on the apostles and prophets. व्हडलें देणें आमकां. आमी दोन दुतांच्या बुन्यादीर बांदलेलें घर. आनी जेजू एक घराचो फावंडेशन, कोणशा सोबीचो फातर. इतली आमकां कुशालकाय भोगूंक जाय की आमी दोन दुतांचे बुन्यादीर बांदलेले. हो आमचो पवित्र सभा आनी आमचे मिसांव तांचे कडल्यान येता. हे 12 जाणांक जेजून म्हळें, आतां तुमी वचात आनी सगल्यांक देश लोकांक बरी खबर पोरगूट कर. आनी हांव तुमचे बरोबर संवसार सोंपोपर्यंत आसा म्हूण जाणूं जाय. हें जेजूचें आश्वासन घेवन सगल्याक शिंपडले आनी बरी खबर पोरगुट्टना तांचो जीव काड. एकूच आपोसल भायर रावन भाग्यून जुवांव हेर सगल्यांक मारतीर ते मेले, भावार्था खातीर मेले. फुडें तांचें करूंक जालें, कित्याक भाव भयणीन ते जेजूच्या एकचारांत आसले. जेजू तांचे बरोबर वावुरता. हो जेजू आयज आमचे बरोबर आसा. आमी ताचे गुजारकुडीचे जिवे सांदे. आनी देखून आमी सगल्यांनी ओळखून घेवंक जाय, वी आर ऑन ए मिशन बिकॉज द चर्च इज ऑन ए मिशन. म्हणजे चर्च इज नॉट स्ट्रक्चर, वी आर ऑन ए मिशन. आमी सगलीं बापान पाठयलेली जेजूची गोवाय, जेजूची साक्षीदारां. आनी आमचें घर पवित्र सभा दोन दुतांच्या बुन्यादीर बांदल्या. आनी दोन दुतांनी आपल्या रोगतान ही पवित्र सभा घोट केल्या, भिजयल्या आनी आमकां स्फूर्ती दिल्या. आतां तुमी वचात आनी संवसार सोंपोपर्यंत
जेजूचे बरी खबरीचे गोवाय जाय आनी देखून पवित्र सभा अभिमानान आनी कुशालकायेन सगल्यांक भागाक घेवन हे आपले मिसांव शार्ती पावूंक तोजवीज करता. आयच्या काळाक उपकारता ते भाशेन आज आमी खूब खूब प्रगती केल्या. टॅक्नॉलॉजिकल वर्ल्ड जाय ती प्रगती जाली. आज आमी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हाची खबर करता. संवसार जाय तो फुडें गेला आनी पवित्र सभा फाटीं उरूना, तिवूय फुडें वता. भोव करून आपले मिसांव आयच्या काळाक उपकारता ते भाशेन लोकांच्या मनांत घालो. पूण सोत तें that the church is on a mission and will always be on a mission of Christ, to be a beacon of light, to be a beacon of hope, to be a beacon of love. हे काम आमचे सगळ्यांचे उजवाड जावं, बरवशान आमी बरी खबर पुरगटूंक आनी मोग बोगसणे दोया काकूत दुसऱ्यांक शिंपडावं. हेंच करून तेच जेजूची कृपा ह्या मिसांत आमकां मागून घेवया. भेटोवनय आमी गायन गावया. C3 आमची सगळीं गुपीत चित्रां, पान 19, C3 पेज 29. आमची सगळी गुपीत चित्रां, आमची सगळी गोडी दुकां, आमचे आवडे आमची काळजां, तुका भेटोय गावया. तुजे भेटे बरी सगळे जावं गावी उण्याचे कुडके, तशें जावं सोऱ्याचे नेमे, हेच कोतकोतीत आमचे आवडे. तुजे भेटे बरी सगळे जावं गावी उण्याचे कुडके, तशें जावं सोऱ्याचे नेमे, हेच कोतकोतीत आमचे आवडे. भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या दादले बलिदान आपल्या मनान थारेन वयले. आमच्या ह्या पिबेरीत सेवेच्या दावाक सेवेस बांधून घे. सर्वेश्वरा भाग्योन दोन दुतां सिमावान आनी जुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान भरून ताची सोडवण पोरगुटूंक संतोशान आपलो जीव कोचिलो आनी रोगोत वारविले. तीच सोडवण आमच्याय काळाच्या मनशांक कोडीत करूं आमी तुका भेटयता. ते आमच्या सोडवणीच्या बलिदाना वरवीं आमकांय उर्बा आनी बळ फाव कर. हें आमी मागता क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वराकाय वार्ता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करून फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्पद्वेदर आनी शासनाचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. आमच्या शासनीक गोवळ्या तुजो इंड तूं केदींच सांडिनाय, पूण भाग्यवंत धर्मदुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्या तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केले आनी तुज्या इंडाचे गोवडी तांकां नेमले. देखून आतां देवदुतां बरोबर
आनी सर्गीच्या सोल दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन संतोशान आमी गायता. बाप्पा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही नेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुकादीन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पोवची. तेसपरी जेवण जातूस ताणें काल्स तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आपलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नवे आनी सस्नीक करोराचें रगत. पातकांचें मोक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ पोल घटुया. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपुणी उडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरुणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन आसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आम्हा समेस्ता पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा केपरी तुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सवीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापू साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा, सिमी आमच्या आदारी बिश्पान सोरकाळी तुका मानवल्या ते सगळे प्रिती मोगांत आमकां वाडूं. पुनर्जिवंतपणाचो भरवंसो धरून मेल्यात ते आमचे भाव मनीची काकलूच कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोर जोडीत मुखामोड पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेले भू करून आज आपलो वाडदीस समारंभ केले आमचे भाव सांतान आनी भयणी सांची आपआपल्या घरांनी रावन एमिसा बिटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची आनी आमचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोनदूत, भाग्यवंत मिंगेल आमचो आस्करी आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटली. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक जेजून आमकां शिकवलेले मागणे म्हणून बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दीस मोठो गिरायक जाय आमकां दी
आणि आम्ही आमचे चुकलेल्या आमोशता तुझी आमची पात्रां बगस आणि आमकां ताने पडोवंक नाका पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो मनशान उतरयता. तर आमकां तुजी उदार ककुती हिंसरपातली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मुतांक बळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्रविच्या वार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता सासणाच्या ससनान. जेजूची शांती सदांका तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटय. देवाची येशिली संवसाराचे पाप कट्टिले आमची काकूत कर. देवाची येशिली संवसाराचे पाप कट्टिले आमची काकूत कर. देवाची येशिली संवसाराचे पाप कट्टिले आमकां शांती दी. वस्त जेजू जाका गोवाय दिवन सिमाव ज्यूद आनी आपलो जीव दिलो ताचे संबंधांत आनी एकचारान ते जियेले. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप कट्टली. आमचे काळजांत आज जेजू येता. आमी ताचे बरी खबरीचे गोवाय जावं. ताका शिवतली आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुमच्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटा. जेजूक आमच्या काळजांचे उतर आमी गायन गावुया. जिविताचे उदक जिविताचो उंडो D23 पान 60 D23 पेज 60. Jiwitacie udokawu I ongiocie Taleigao Jiwitaco udokawu Kaungiocie Bukeliaru Jiwitacie udokawu I ongiocie Taleigao Jiwitaco udokawu Kaungiocie Bukeliaru Amzotmo Daniela Tukabiu Asheda Amzotmo Bukela Tukabau Kauneda Amzotmo Daniela Tukabiu Asheda Amzotmo Bukela Tukabau Kauneda
प्रार्थूया. भोव मोगाळ बाप्पा, भाग्योन सिमा आनी जुदाच्या जोयतीवंत मोन्ना बसत हो संस्कार आमी समरुमला. तातूंत घेतिल्ल्या तुज्या पुताच्या मोहिमेवंत कुडी रोगता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर आनी ताचे भाशेन मोरो पुर्यांत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां थीर करून दवर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमी किरीत भाशेन सगल्यांचे वतीन आज आमचो भाव सांतान आनी आमची भयण एल्सा हांकां आनी हेर आपापलो वाडदीस समरमतल्यांक वाडदिसाची पोरबी दिता. पूण किरीत भाशेन ही आमची दोगूय भाव आनी भयण आपलो 80th बर्थडे समरमतात. ह्या लांबदीक जिविताचे देण्या खातीर देवाक आर्गन दिवया. आमचो भाव सांतान एकलोच आहा आमचे मदीं, पूण ही सगळी ताची फामील. नेल्सा आमची भयण तांकां बरी भलायकी आवडयतना आमचो भाव सांतानान आपलो दुसरी पुस्तिका भायर काडल्या विथ नोट्स ऑफ द म्युजीक. आमचे भायर म्युजिशियन वाजतले हें म्युजीक ताच्या मनांत आसा. सदांच उरचें. भोव करून भुरगे शिकतात आज ट्रम्पेट, सॅक्सोफोन, क्लॅरिनेट असले ब्लोईंग इन्स्ट्रुमेंट्स. तांचे उद्देशी आमची गोंयची परंपरा जिवी उरची हें ताचें मन आनी ताची इत्सा. आनी आपल्या 80th बर्थडे समयार हो दुसरो वॉल्यूम ऑफ म्युजीक तो उजवाडाक काडटा. ताका आमी शेबासकी दिता आनीक बरी भलायकी ताका मागता. आनी भोव करून मोर्नाकूय वाजतात तेंय म्युजीक तो एकठांय करूंक सोदता. भोव करून मोर्ना समयार आमी जायते जाणां बँड गावता, बँड वाजयता जायते जाणां. थोडी मोर्चे आदी सांगतात आपल्या गोंयच्यांक म्हणजे मोर्नाक बँड लाया म्हूण. हें म्युजीक खाशेलें म्युजीक मोर्नाच्या वेळार वाजपाचें बाब सांतान आपले बुकाच्या रुपान उजवाडाक काडटलो. फुडले पिळगेक ते उपकारतले ह्या मनान ताका आमी पोरबीन दिता आनीक ताचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद तेज्या वावरांत मागता. आतां त्या पुस्तकाची आमी विमोचन रिलीज करता आनीक तें कोणाक जाय जाल्यार विक्रेकूय आसा. तें छापपाक खूब पयशे पडटात, ताचो प्रेस आसा थिंगा. पूण आज तो हांगा रिलीज करता. ते उपरांत आमी ताका जशें बाय एल्साक आमी पोरबीन दिवया आनी भायर बर्थडे केक कातरतले आनीक इल्लीशी चाव पाणी आमी घेतले. ताकाय तुमी रावचें म्हूण मागता. बुधवारा दिसाक पेपेसुगू सायब्याचो दीस परब मी 5:30 आनीक मिसा उपरांत पुरसांव आनी त्याय दिसाक बँड आसतलें आनीक थोडो वगत सांगाताक आमी सारुया, एकामेकाचे सांगाताक सारुया, एकामेकाक फेस्ताची पोरबीन दिवया. आनी 31 तारखेर उत्तुबराचो निमाणो दीस मागुया एकामेका पासून. तुजाय साहेबांची मोजूत आमचेर. फादर कॅनथ टॅलिस आमचे बरोबर आसतलो. देवाचें उतर पुरगुटू आनीक तुजाय साहेबिणी विशीं आमकां रोजार करपाक, तेर्स करपाक उलो मारप. सगळीं आमी येवया आनी सांगाताक ह्या दोनूय दिसाक 30 आनी 31 मिसांत बरे भाशेन वांटून घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आनी सर्पविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. मागतलो आसलो भाव सांताना लागीं हांगा येवन वी वील रिलीज द बूक, द म्युजीक बूक.
शेवटाचे गायन आम्ही गाऊया. देवाक दिनवास. सगल्यांक हांगा हाजीर आशिल्ल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमी हांगा म्हाजो मोग आहा म्हण हांगासर आयज एकठांय जाल्ल्यांक सगळ्यांक. आयज म्हाज्या ह्या 80 वर्सांच्या जल्मा दिसा देवान म्हाका आयज पासून जिवो दवरलो म्हणून देवाक आर्गां दिता आनी दिनवासता. जायते लोक म्हाज्या बाराबरचे म्हाजे इश्ट आसले सगळे संवसार सोडून गेले आनी हांव देवान म्हाका दवरलो हो वावर करपाक. वांकाणटा आनी दिनवासता हे म्हाजे पुस्तिकान हो म्हाजे आतां 7 वरांचेर 5 म्युजिकाचे हे भायर सरल्या ते नंबर भायर सरल्या. त्या आमच्या आर्टिस्टांक आमच्या संगीतकारांक जावं म्हाका सगळ्या वाटांनी आदार दितल्यांक तांकां सगळ्यांक हांव काळजाची खोरीकसाण देव बरें करूं म्हणटा. आनी ही पुस्तिका 50 वर्सां आदीं म्हाका मन नासलें हांव उजवाडा येतलो म्हणून ती पुस्तिका म्हाका एका 2 केल्यो आतां आनी 3रो वावर चालू आहा. हें आनीक करूंकूय म्हाका देवान कृपा आनी आदार दिल्या पुरो म्हणून हांव देवाक दिनवासता. सगळे हितून म्हाका देव बरें करूं म्हणटा. आनी पादवीगारान म्हाका खूब उर्बा दिली, घोटाय दिली, यो नाका वच फुडें म्हणून. पादवीगाराक बरी भलायकी आनी पवित्रताय वाडोवंक आनी चलोवंक आनी तेजो फायदो पबीक सोबीक जायतो मेळो म्हणून हांव देवाक प्रार्थना करतां, त्या कडेन मागतां. आनी सगल्यांक तुमकां आनी एक फावटी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. बाबसांतान केक खातलो मागीर संगीत लास्ट हिम जाले उपरांत मातशे भायर या. थंय पोस्कोटे घातलेले आहात म्हाका दिश्टी पडटले. ताका आमी आमची किरीत शेबासकी दिता. आनीक जाणटी पिरायेची परबा करिनासता आमकांय सगल्यांक उत्तेजन. हांव आल्तारार चडलो तेन्ना चिंतलो विल आय बी 80? नोबडी नोज. बट Santan is 80, so we do not know. But the work is there, mission is there. So let us pray for him and let us participate in his joy. ताची कुशालकायेंत आमी वांटो घेवया. देवाक दिनवास गायन गाऊया. F6 पान 208. F6 page 88. Deva